capace di mettere l'amore in movimento con tanta creatività, in tanti modi diversi. Giorni diversi mi hanno domandato: ma allora che cos'è il coraggio? Mi sembra che il coraggio sia solo l'amore in movimento, l'amore in azione, che non si ferma di fronte agli ostacoli, alle sfide, alla paura, agli impedimenti.
I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin. My hand will sing. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Visit I, Lord. I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. I, the Lord of wind and flame, I will tend the poor and lame. I will set a feast for them. My hand will sing. Finest bread I will provide, till their hearts be satisfied. I will give my life to them. Whom shall I say? Here I am, Lord. Visit I, Lord. I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my
Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. O polle हांव आसा mhaka dhadd. दुनिया हे सांजे आनीक एक पावटी तुझ्या पांयाशी हांव आयला. हे सांजे तुका भोजूंक, तुका वंदून, तुका नमस्कार करूंक तुझ्या सांगाता हो वेळ सार. ओ पोळे हांव आसा. ओ पोळे हांव आसा. Here I am, Lord. तुका पोरनिपाट नमस्कार करूंक ह्या भोव पवित्र संस्कारान दुनिया तूं आसाय म्हूण हांव काळजांतल्यान सोत मानता. I believe, Lord, that you are truly present in the most blessed sacrament. सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या बळान आनी सगले सोबतीन म्हजी मान भागावन दुनिया हांव तुका नमस्कार करता. तुझी पोरजा दुनिया कोश्टवता. तुझी पोरजा दुनिया नवी वाट सोदता. तुझी पोरजा दुनिया जिविताक आऊंड येता. तुझी खुशी जाल्यार हो पोळे हांव आसा. म्हाका धाड. जोण एकल्याचो उलो आयज आमचो हो दुनिया. Here I am, Lord, send me. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Father, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Father, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Spirit, we adore you.
भोव पवित्र साक्रामेंतान जिवो जेजू ह्या वेळार हाजीर आसा. आमची बजवण सगळी ताका फावो. तो एकलोच आमचो सोमी, आमचो धनी. जंय तो आसा थंय शांती आसा. जंय जेजू आसा थंय पेकोवणी आसा. तूं सोत मानताय जाल्यार सगळ्या भावार्थान ह्या जेजूक पळय, ताचेर नदर मार. आमचें जण एकल्याचें जिवीत ताच्या पांयाशी ह्या वेळार दवरुया. भोव पवित्र संस्कारान जेजूक पळोवया. हो वेळ जेजूशी सारता आसतना सगळे परचेक जेजूच्या पांयाशी हाडुया. Place all the people at the feet of the Lord. Believe, trust in Him. Jesus is here. He's here for you and for me. He's here for all who trust in Him. जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया. जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया. जेजू पढ़े. खरो जिवो जेजू तुजे मुखार हाजीर आसा. सगळ्यांक आपल्या गोपान तो घेता. सगळ्यांक ह्या वेळार ताच्या पांयाशी हाड. जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया. जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया. इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया. जान देकर मेरा तन, मेरा मन, मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया. जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया. जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया. पळे जेजू भोव पवित्र संस्कारान म्हजें जिवीत तुजें जिवीत तो बदलता. आमचें जिवीत बदलून नवें जिवीत आमकां दिता. पळय ताका. सगळ्या तुज्या घरच्यांक, तुज्या मोगाच्यांक जेजूच्या पांयाशी हाड. Place all your loved ones, your family at the feet of the Lord. जेजू सांगता कसा जाल्यार भिरांत ना. जब से प्यारा यीशु आया, मेरा
मेरा जीवन बदल बदल गया जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल बदल गया रात काली दूर हुई है हुआ सवेरा सुबह तारा इसलिए मैंने गीत गाया मेरा जीवन बदल बदल गया इसलिए मैंने गीत गाया मेरा जीवन बदल बदल गया जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल बदल गया मेरा जीवन बदल बदल गया मेरा जीवन बदल बदल गया Here I am, Lord. Send me. ओ पडे हांव आसा म्हाका धाड ही उतरां आयज खरेपणी तुज्यान जेजूक म्हणूंक जातात गाय Can you really say these words to Jesus right now at this moment? Here I am, Lord, send me. खंय Where? खंय जेजू आयज धाडूंक सोदता तुका आनी म्हाका आमच्या मनान हाडुया नियाडुया Where is it that the Lord wants us to go out? जेजू खंय तूं आमकां आयज धाडूंक सोदताय सांग आमकां Talk to us. Let us listen to you. Let our minds open. Let our hearts pour out. Here I am, Lord. Send me. Here I am, Lord. ओपडे हांव आसा खोल खोल खोणांत पडला कसो दिसता सायबा ह्या खोणांत पडून तुका उलो मारता तूं म्हाका पावतलोय म्हूण म्हाका आसा सायबा ह्या वेळार आमच्या प्रार्थनाचो सायबा तूं साथ घेना काय अशें हांव म्हणना पूण आमची प्रार्थना सायबा तूं आयकून घे खालती आमचे विणवणीचो सायबा आमी तुका उलो मारता तूं आमकां पाव सायबा खोल खोल कोणांत पडला खंय वेचें हांव नोकळो सायबा हॉस्पिटलान गेल्यार इलाज सारको मेळना सायबा घरांत रावल्यार घरचीं भायर येतात सायबा समाजांत भायर भोंवंक म्हाका सोयीक ना खोल खोल कोणांत पडला सायबा तुका उलो मारता तूं म्हाका पाव सायबा
खालते विनोदीचो म्हज्या प्रार्थनाचो आवाज तूं आयक सायबा. म्हाका सगळींच पोरो घालतात सो दिसता सायबा. म्हाका तूं जिवो दवरताय म्हज्या सगल्या हांगा तुवें आसलेल्यांक ही ती खबर आयकूंक येता. कोण फामाद, कोण बरो मनीस, कोण आनी एक वावुरतलो मनीस अकस्मात सगळीं मरून वेतात. म्हाका तूं सांबाळून दवरताय. कोश्टांतल्यान म्हाका तूं सांबाळटाय सायबा. म्हजे खालते विनोदीचो तूं पोरो घालिनाय सायबा. मन आमचें घुस्पायता, पूण तरी पोत्यान तुजी जाप तूं सांगाताक आसाय म्हूण म्हाका सायबा आश्वासन दिता. म्हज्या सांगाताक तूंच आसाय सायबा. ह्या विस्वासान दर दीस हांव म्हजो सारता. पूण सायबा केन्नाय केन्नाय भियेता. कितलीं जाणां प्रार्थोन आपल्या लागीं आपल्या पासत मागूंक सायबा विनोती करतात. कितल्या जाणां आपल्याच्या सोयऱ्यां खातीर माग म्हणून ह्या वेळार तांणी बरोवन धाडलां सायबा. कोणाचो नेव्यू, कोणाची आवय, कोणाचो बापूय, कोणाचो भाव, कोणाची भयण, कोणाची सोयरीं कोश्टांत आसात सायबा. तांकां तूं पोरो घालिना काय. तुज्या मोगान सायबा तांकां सांबाळ. म्हजे मागणें सायबा तूं केन्नाच खाला उडोवंक दिवचो न्हय म्हूण म्हाका ती भरवसो आसा. तुजे सायबा पातयेता. Here I am, Lord. I come to do your will. I come to be sent. Here I am, Lord. I will go wherever you send me. Whatever plans you have, Lord, help me to understand. Give me the strength, give me the courage that I may understand your plans. It's difficult, it's confusing, it's sometimes taking a toll on my near and dear ones. But you are there, Lord, showing me the way. You say, I am with you till the end of time. No matter what happens, be strong in my love. Be strong with faith in me. Do you trust in me? Is your call to me? ओय सायबा, तुजेर विश्वास दवरूंक तूं सायबा आमकां सांबाळटाय. तूं सायबा हे रोचणेक सोडचो न्हय. आमी घडीक सुबेरबायेन, आमी घडये आमच्याच वाश्टपणाक लागून, आमी घडये आमच्याच वायट करण्याक लागून, आमी घडये आमच्याच शाणेपणाक लागून हे परिस्थितीन पावल्यात सायबा. सांडटाय त्या मनशाक पोरो घालिनाकाय सायबा. आमचे हात उगडून तुजे मुखार आमी आसा. आमकां सायबा तूं पाव. दी आमकां तुजो आलाशिरो. आमकां सायबा सोडिनाकाय. आमकां सायबा सांडिनाकाय. बापा मोच्या मोगळा, बापा मोच्या
म्हजें जीव तुज्या हातान सुट्टा तुका मागता तितलेंच कर म्हूण म्हाका कितेंय करशी तुजो उपकार मानता सगल्यांक तोयार सगळेंच मोगान घेता बापा म्हज्या मोगळा बापा म्हज्या मोगळा बापा म्हज्या मोगळा बापा म्हज्या मोगळा Here I am, Lord. Here I am as your servant. Here I am as your disciple. Here I am as your follower. Here I am as a common man. वय मोगाला जेजू हांव हांगा आसा तुजो चाकर कसो तुजो आपोस्तल कसो तुजो पाटलावदार कसो आनी एक आम मनीस कसो Here I am to serve your people. तुज्या लोकांची सेवा करूंक हांव हांगा आसा आयज जायते जाण जेजू म्हूण तुका उलो मारता जेजू तूं पाव म्हाका जेजू तूं पाव आमकां जेजू तूं वाटाय आमकां जेजू तूं आमकां गोठाय दी जेजू तूं आमकां बरो कर जेजू तूं आमकां आदार दी ही जायते जाणांची आयज मागणी जावन गेल्या जायते जाण जेजूक तुका सोदता आनी जायते जाणांक जेजू एक आम मनीस जाला आयज जेजू तूं म्हाका उलो मारता दुसऱ्या सोवे दुसऱ्यान म्हाका जेजू कसो पडोवंक व दुसऱ्याची सेवा हांवें तुजे उद्देशी करूंक तूं म्हाका उलो मारता तूं म्हाका धाडटाय सोम्या हांव जाणो हांव ओस्कोत हांव जाणो हांव भिता हांव जाणो जायते वस्तू असल्यो आसात जे म्हज्यान करूंक जायना हांव जाणो तुज्या बगोर म्हज्यान कांयच करूंक जायना आनी आयज जेन्ना हांव तुज्या पांयां सरशी हा तेन्ना तुजो आदार हांव मागतां जेजू तूं म्हाका बोडान भर तुजो पवित्र आत्मो म्हजे पाटय
तूं म्हाका धीर आनी आदार दी तुजे पोरजेची सेवा करूंक. हांव जेजू असो दुसऱ्यान म्हाका पळोवंक. जेन्ना हांव सेवा करता तेन्ना तुजें रुपणें दुसऱ्यान म्हजे उद्देशी पळोवंक. म्हाका म्हजें व्हडपण नाका, मोगोर म्हाका दुसऱ्यांनी तुका पळयलोलो जाय, दुसऱ्यांनी तुजेर भावा ठेवलेलो जाय. म्हाका जाय दुसरी हें सोत मानूंक की तूं आसा, तूं पळयता आनी जें कितें ह्या संवसारांत जाता तें तुजे येवजणे प्रमाणे जाता. घोडे आमी आमचे जायते भावा भयणांक आयज आमचे मदतीन नाय, घोडे ती सोंपून गेल्या. पूण जिवीत हें तुजें देणें. संवसारांत मनशाक तूं धाडटाय आनी संवसारांतलो मनशाक तूं परत आपूण वताय. हें आमी स्वत मानूंक आमकां बोट दी. आनी बोग करून आयज ही सांज तुजे मुखार आमी हो थोडो वेळ सारतना हांव जेजू जावंक दुसऱ्या सवें. तूं म्हाका तुजो पवित्र आत्मा म्हजे पाटय आनी म्हाका धीर घोटायेन आनी तुज्या आदारान तुजे मात दसोन म्हाका फावो कर म्हूण हांव मागतां. हियर आय एम लॉर्ड युअर सर्वंट. हांगा हांव आसा सोम्या तुजो चाकर. बापा म्हज्या मोगडा, बापा म्हज्या मोगडा, बापा म्हज्या मोगडा, बापा म्हज्या मोगडा. तुजीच खुशी जावं दी म्हजे सोवे, सोमेस म्हज्या सगल्या रोजनाय सोवे. इतल्यान सुखी दादूस काळीच म्हजे तुजे लागीं आनी मागचें कितें बापा म्हज्या मोगडा, बापा म्हज्या मोगडा, बापा म्हज्या मोगडा, बापा म्हज्या मोगडा. जेजू तुजे नदर घालून तुजी खुशी आमच्या जिवितांत सोदून काडूंक, ती ओळखून घेवंक आनी ती पाडूंक आमी आजीर आसूंक आमकां फावो कर. हो पळय हांव आसा. हियर आय एम लॉर्ड. हो पळय हांव येता. तुजी खुशी करूंक हांव येता. तुझें उतर दुनिया म्हज्या कानार सादय. Talk to me. Speak, Lord, your servant is listening. तुझ्या उतरान म्हाका घोट कर सोम्या. Here I am, Lord, to listen to you. Sorrow will turn into joy. On that day you will ask nothing of me. Very truly I tell you, if you ask anything of the Father in my name, he will give it to you.
Until now you have not asked for anything in my name. Ask, and you will receive, so that your joy may be complete. Peace for the disciples. I have said these things to you in figures of speech. The hour is coming when I will no longer speak to you in figures, but will tell you plainly of the Father. On that day you will ask in my name. I do not say to you that I will ask the Father on your behalf, for the Father himself loves you, because you have loved me and have believed that I came from God. I came from the Father and have come into the world. Again, I am leaving the world and am going to the Father. In today's Gospel reading, Jesus says, "As the Father loves me, so I also love you. Remain in my love." The love that Jesus speaks to us about is a very special kind of love. A love which has no boundaries. A love that cares for the well-being of others. This is the same love that the Father gives to Jesus, and Jesus gives to us. How do we receive this love? How do we always remain in this love? We can do so by following the commandment of Jesus. In Jesus' own words, love one another as I have loved you. There is no love greater than when one lays down his life for a friend, for his or her friends. Who are these friends? They are people who care unconditionally for their brothers and sisters. As Jesus said, "You are all my friends if you do as I command you to." Just imagine how peaceful this world would be if we all cared for one another. If we had listened to Jesus' commandment.
This message was received by Saint Matthias and the other disciples. From Jesus and passed down to all of us. And it is now our turn to spread this message, not just through words, but through our caring actions, our loving actions. Holy Spirit, in these difficult times, help us to pray for others, to care for them, to reach out to them, and love our brothers and sisters unconditionally. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. I will worship you with all my heart. I will worship you with all my soul. I will worship you with all my strength. For you are my Lord. You are my Lord. You are my Lord. एक कारवटी, a sailor, आपल्या जिविताची एक कथा सांगता. एक घोडणी जेन्ना तारवाचेर आसलो, देवाक कसो भेटलो, देव खंय आसलो, देव खंय आपयतालो, where he wanted him to go. I have survived Hurricane Katrina. On board the ship, we were in New Orleans, and then came the Hurricane Katrina. During hurricane, the ships in the New Orleans were asked to leave the port and to the ocean. All the guests were disembarked, and crew were asked to be on board with no choice. Now we all knew the ferocity of the hurricane and how dangerous it would be to remain on board and move into the deadly ocean. When we came to know that we have to face the hurricane in the ocean, we had two choices of our own. Trust God and stay on board, or trust yourself and jump overboard. Trust God and stay on board,
or trust yourself and jump overboard? We chose the first one, and that's the reason I'm still here writing this message. God saved us. He further says, my dear friends, today we are in this hurricane COVID-19. Again, we have two choices with us. Trust God and stay safe at home, or trust yourself and be careless in your living. With my past experience, I again choose the first one, as I know that it is only God who can rescue us. The captain must have been in charge of the ship, but God controls the winds and the waves. Let us not put our trust in the government or anyone else, but let us use the wisdom God has given us to stay on board, to stay home, trusting Him that He will control all the phases of this COVID-19. If God takes care of all the other creatures, won't He care about us? Just at the slightest threat to life, the animals hide themselves and survive. Why can't we be humble and stay safe? May we all use our wisdom, trust God, and leave the situation to Him to control. He is the Creator, we are His creation. And here what He has to advise us. एक ल्हानसो संदेश ताचो आमकां. Please avoid watching the miserable videos from the hospitals. Stop reading the messages of vaccine, no vaccine, this medicine works and that one doesn't work. Don't make your nerves weak by reading the material written by weak minds. Stay happily at home. Maybe even with less comforts, but remember, after every storm, there is a calm. Good days will come again. We are not the children of this government, of Modis and Sawants, who had said, "Achhe din aayenge." भिवपाची कांयच गरज ना. Achhe din has not happened. भिरांत आनीकूय वाडल्या. We all are children of God, the Creator of life and death. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. I will worship you with all my heart. I will worship you with all my soul. I will worship you with all my strength, for you are my God. You are my God. You
Today we ask you in for my more love, life. more humanity, more kindness, more humbleness, more power. More of you. Not the power to overrule, but the power to help others. More of you in my life. More of you. तुझ्या बोगोसोम्या आमच्यान कांयच करूं नेसो. तूं नासतना आमी ओस्कोत. तूं नासतना आमी एकसुरी. We are empty. We are lonely. We are powerless. We are nothing without you, Lord. Today we are asking for more love of you, more power so that we can help, more of you in my life so that I can become like you. You have created me in the image and likeness of yourself. You have given us a heart like you. You have created us like you. So let me be like you, Lord. Let me be like you to everyone else. Let me be like you to each one who is suffering today. Let me share more of myself to others. More power, more of you in my life. I will worship you with all my heart. I will worship you with all my soul. I will worship you with all my strength, for you are my God. You are my God. You are my God. O pade hamasa. Here I am, Lord. Send me. O pade hamasa. सगळे तुझे पोरजे पासत तुझे मुखार मागणी उबारूं, विनंती करूं. To beg before you, Lord. Touch everyone. Hold us all in your hands. In your arms let us be secure. Heal those who are infected. Protect those who serve. Strengthen those who are frightened. आमची काळजां घोट कर सोम्या. बरी नासलेल्यांक पेकय. सेवा करतल्यांक सांबाळ. मरून गेल्यांक तांकां दुनिया तुज्या गोपान घे. ओगीच राव. तुजी विनंती, तुजे मागणी जेजू मुखार दवर. भावार्थ दवर. विश्वास दवर. Trust in him and pray. He is here. He listens to you.
आनी सगळी आमची मागणी एक करून एकामेका पासत मागून सोम्याचेरूच भावार्थ विस्वास धरून बाराबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. जेजू पाव तूं आमकां दुनिया बोगोस आमची पातकां. 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 जेजू पाव तूं आमकां दुनिया बोगोस आमची पातकां.
हो